या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी करुणादानी वाणी कल्याणी करुणादानी वाणी कल्याणी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे सुरसंसेविते परमपुनीते सुरसंसेविते परमपुनीते नारद जननी सुजन सुप्रीते नारद जननी सुजन सुप्रीते सुरसंसेविते परमपुनीते नारद जननी सुजन सुप्रीते नारद जननी सुजन सुप्रीते दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे श्यामल शरीरे कोमल गात्रिये श्यामल शरीरे कोमल गात्रिये कामितार्थवनु करुणिसुताये कामितार्थवनु करुणिसुताये श्यामल शरीरे कोमल गात्रिये कामितार्थवनु करुणिसुताये कामितार्थवनु करुणिसुताये कामितार्थवनु करुणिसुताये दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे
अखिल विद्याभिमानी अजनपटद राणी अखिल विद्याभिमानी अजनपटद राणी सुखवित्तु पालिसे सृजन शिरोमणि सुखवित्तु पालिसे सृजन शिरोमणि अखिल विद्याभिमानी अजनपटद राणी अखिल विद्याभिमानी अजनपटद राणी अखिल विद्याभिमानी अजनपटद राणी अखिल विद्याभिमानी अजनपटद राणी सुखवित्तु पालिसे सृजन शिरोमणि सुखवित्तु पालिसे सृजन शिरोमणि दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे करुणादानी वाणी कल्याणी करुणादानी वाणी कल्याणी दयामयी शारदे देवी दयामयी शारदे दयामयी शारदे दयामयी शारदे ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತದ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಜ್ರ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಹುಂದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ನಾವು 50ನೇ ಅಥವಾ 51ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೈಗೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ನಾವು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 7 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಇದು ನಮ್ಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಜ್ರದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸಕಳಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮಿ ಬಾಲಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ
तांणी चलो तसले 56 वर्साच्या हें एक विशेष कार्यक्रमान तसंच आमगेले म्हापशी पळयता पुरो देवी लागत पूज जाल्ले देव प्रतिश्ठापन केलेलें आसा त्या पुरा विशय आनी हांगाशे प्रामुख्यता मागीर मंगळूर ते दोन्हीचे बालकरा एक शारदा महोत्सव म्हणून एक नाव घेतलें एक व्हड हिरीम आशिल्ल्या देवील सन्निधींतू कसा उलयताची म्हणून प्रमुख जावन अशें सुब्रह नायक मामा उलयता आमगेलो नायक मामा नमस्कार कसं म्हणटा हे आमगेल शारदा पूजा हे पंत 56 वर्ष आम्ही चलसुತ್ತಾची प्रति वर्षे आम्ही 3 दिवस शारदे मूल नक्षत्रेक शारदे प्रतिष्ठ करून 3 दिवस विजृंभणेरे विंगड विंगड कार्यक्रम दवरनो तशीच अन्नदान आनी करून आम्ही हे 3 दिवस आम्ही समुद्राक ही देवीक पावयताची हाजे हिन्नेले कशें म्हळ्यार एक्चुअली हांगा मंगळूरांत सुरेश शारद म्हळ्यार हे पंत 100 वर्स जावचे आचार्य मठाचे मंगळूर शारदा म्हणून ताजे नंतर आमगेले दोन्ही शारद म्हळ्यार आमगेली शारदा इथे म्हळ्यार आम्ही तेन्ना ಕೆಲವು ಚೆಳ್ಳುವಾನ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ನು तेन्ना म्हळ्यार हांगा RSS शाखे अभिमन म्हूण जेता आशिल्ले आमी पुरा थंय शाखे वता आशिल्ले थंय आमी बैसून मागीर उलोवन बसता आशिल्लींची तेन्ना एक दिवस अशीच आमगेल्यान तो एकलो वेंकटेश पै म्हूण आशिल्लो तागेले घर कडेन तो सरस्वती पूज करता बूक दवरनो तशी तो अशी म्हणालो आमी एक पूज करूया रे अशीच म्हूण म्हणालो तशी म्हणटना आमकां पुराणांनी लेखलें जायत कोरया म्हूण सांगलो करची काही म्हूण जालें करची काही म्हणटना आमी शारदा पूज शाखी देवचे कडेन ते लक्ष्मण नायकाल कंपाउंड ते तांगेले चेडूं आमगेले ओट आशिल्लींची तेन्ना आमकां पुरा 9 वर्स दोखून सादारण 15-16 वर्स थंय आशिल्ली सो तांगेले निमगेले तांगेले कोडके आशिल्ले ते कोडक्यान तो एक सायड गाय बांदताची एक सायड तण घालताची आमी तण तें काणो एक क्लीन करून तांतो आमी सूर्य एक 2 वर्स बुक्क दवरनो गरकड दाखोवन गरकड विंगड विंगड गरकड दाखोवन पोव दिव्या तेल दिव्या यानी चड जावन हाणो आमी 2 वर्स अशी पूज केली ताजे नंतर थंय एकलो SP नायक म्हूण आशिल्लो आनी संजीव चेट्टियार म्हूण आशिल्लो आनी तशें प्रभाकर कामत वासुदेव भंडारी विठ्ठल राव हांगा मस्त जाण आशिल्लींचे आनी कुंजीकण्णा मस्त जाण आशिल्ले तांणी पुरो आमकां सपोर्ट दिलो सपोर्ट केलेले जावन आमी पुरा जे कुडून हें दीस वता वता थंय शारदा पुजा 3 दिवसाची बारी लायक जावन जाली तशीच एक 15 वर्स नंतर तो जाग विकू दवरतना आमकां थंय सोडका जालें ताजे नंतर आमी हांगाची रोड सायडाक तो एक 10 वर्स केलें 7-8 वर्स केलें ताजे नंतर कसं म्हळ्यार हांगा एक कृष्णानंद शेट म्हूण आशिल्लो ताणें तागेले घराचे आंगणाचे आमकां 2 काल सेन्स बारीक निगलेबल दुड्डू म्हूण घेतिल्ले न्हय ते आमी प्रसाद म्हूण ताका दिल्लो तितले गुणे आमकां ते एक जागो 2 काल रोड सायड दिल्ले आमी केन्नाय तांगेले सगळे फॅमिलीक आदर हें जावन आसाची इथे म्हळ्यार तांगेले ते एक व्हड मनार आमकां हें बिल्डींग बांदूं जालें तशीच 1 वर्सान आमी हें बिल्डींग बांदूं धरलें सादारण 6 लाख रुपये हें बिल्डींग जालें आज विशेशत कसं म्हळ्यार हांतू 15,000 चड कोणें डोनेशन दिलें जाल्यार हांतू सादारण 600 देखून 700 मेंबर्स ज्यांनी कुडून हें एक बिल्डींग बांदिल्लें आनी हाका प्रत्येक घरकड देखून आमी 5 गोणीचे सिमेंट दिवका जो एकल्यान एक बागेल दिवका एकल्यान एक फॅन दिवका अशी करून आमी ओट्ट करून 6 लक्षार हे बिल्डींग बांदलें 1998 तेन्ना धर्मस्थळाच्या धर्माधिकारी हांगा येयलो 66 कन्नड संमेलन आशिल्लें तेन्ना तो हांगा येयलो आनी पेजावर मठ स्वामी आयिल्लींची इनॉग्रेशनाक त्यांनी एकवतर म्हणलें कसं म्हळ्यार पळय हें बालकर जावन जाल्लें बिल्डींग तेज्यावन चेडूवांक जावची कसलेपणी तुमी कोरका म्हूण सांगून तशींच आनीक मनशान हें बिल्डींग ओपन करतना एक म्हणल्यार कसं तर म्हळ्यार पुरा कडेन 10, 20, 30, 50, 1 कोटी दोन बिल्डींग करताची जाल्यार वर्साक 3 दिवस ओपन करता वरले दिवस बंद जावन आसता तेन्ना आमी सांगिल्लें ना आमी तशें करना हें दोनी काकाताळी म्हळ्यार म्हणजे आमी तेच वर्सा चेडूवांक हांगा LKG अपर KG UKG म्हणून 3 क्लास केलें आनी तांतो इतले आतां ह्या वर्सा ताजे 25 वर्सां आनी ताजे वटूची आमी महिळा मंडळ ओपन केलें तांगेले एक्टिविटीज आसा तांगेले 25 वर्सां बिल्डिंगाचे 25 वर्स आनी पुरा येयले जावन सकाळ दाखोवन रात येताय हें बिल्डींग केन्नाय ओपन आसता आनी केन्नाय क्लीन जावन आज चेडूं 75 चेडूं ह्या स्कुलांत शिकता आसाचे
आणि हंतो मस्त नमने आम्ही कार्यक्रम करताचे महिला मंडळांनी करताची स्कूला त्यांनी करताची मस्त नमने कार्यक्रम करून विजृंभणे 50 वर्ष आम्ही भाಳ मस्त गडदेरे हे कार्यक्रम केला तशीच अक्का देवाका जाय जाल्यार पुरा नमने बंगार आम्ही हे दोळताय केला सोंटದ पट्टी आणि हाताक हे कसले वांकी आणि अंगारी पुरा आमगेल्या देवार दिश्य बंगार मात्र जाल्यार एक वज्राची कोरते आशिल्ले ताका ह्या पंता पुरा जनान मन करून एक 5 लक्षाचे वज्राचे एक बेंडोले केले आणि दोन्ही कसले बेळ्ळीचे कालू दिपा जाले तेव्हा देवा जाऊ का म्हणून देवानं निमगेले म्हणके भटमामान निमगेले कोण दिव का म्हणून ताचे ते केले तशीच हे एक चंद्री तिरी हे पण 56 वर्ष चालू आसा हाका गांवचे परगांवचे पुरा जनान आमकां ತುಂಬ हृदयारे सपोर्ट केला आणि हे एक जातीक न्हय पुरा जातीच्यान ಒಟ್ಟು ಮೇಯನ್ನು ಕೊಡ್ಚಿತ್ತು ಸಲ हे एक शारदा पूजा म्हणून हांव सांगूक संतोष पावता